कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान पोशिले एक खेते अनारोग्यान मरण पावले, पण तेका पोशील कुटुंब इतलेच न्ही, अख्खा गांवांत तेगेल्या मरणाक दुख्ख घायले। गेल्ल्या 3 वर्सां फाटीं एक रुखाच्यान आनेक रुखाचेर उडतना एक खेत्या आपील जमनीचेर पण जखम जाल्ले। तेका स्थानीक लोकांन इलाज करून बरे केले आनी परत रानांत सोडले, पण त्या खेत्याक इतर खेत्यान पंगडात घेयले ना। तेजेन ते खेते परत गांवांत येयले। ही घटना दांडेली कंजरपेट हांगा घडिली। परत येयल्या खेत्याक रेहनोत हेमी तेका पोसले आनी तेगे नांव रामू दवरले। गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान रामू गांवांत सगळ्याचो आवडीचो जाल्लो, पण शुक्रवाराक तेगेले आरोग्य बिगडले आनी दवाखान्यांत व्हरतना तेगेलो जीव गेलो। रामूले मरणाक रेहनोत कुटुंबाचे सदस्य इतलेच न्ही, अख्खा गांव रडलो आनी धार्मीक पद्दती प्रमाणे तेगेली अंत्यक्रिया केली। मिसेस इंडिया आयकॉन फॅशन शो सुस्मिता हेमका मिसेस इंडिया आयकॉन पुरस्कार मेळ्ळो आणि मिस्टर इंडिया विभागात अरुण डी शेट हेमी पुरस्कार जिखले। तशेंच मिस टीन आणि मिस्टर टीन विभागात मंजू भार्गवी आणि यशू बल्लाळ हेमी पुरस्कार जिखले। ऑक्टोबर 2 तारखेक बेंगळूर हांगा जाल्ल्या यश इंटरनॅशनल फॅशन वीक शोत हेमका पुरस्कार मेळ्ळो। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काही विभागाचे अधिकारी गेल्या 10 वर्सांपेक्षा जास्त वर्सांच्यान हांगात सेवा करत आसात, पण राजकारणील्या प्रयत्नान जिल्ह्यात येवन 1 वर्स बी पूर्ण जायन जाल्ले जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारीले बदली करूंक मुखार येयले सारके न्ही अशें कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचे जिल्हा अध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात पत्रकारां बरा उलयिल्ले भास्कर पटकार एक जिल्ह्याच्या उत्तम स्थितीक जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पोलीस विभागाचो प्रमुख पात्र उरता। नवीनच जिल्ह्यात येयले जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस वरिष्ठाधिकारीक जिल्ह्याचो अभ्यास करूंक 1 वर्स तर जायत, पण जिल्ह्याचे आमदार, मंत्री हेमी आपल्या कामाक अडखळ जाता म्हण घेवन जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारीक बदली करूंक प्रयत्न सुरू केलात। राजकारणील्या मदतीन गेल्ल्या काही वर्सांच्यान अनेक विभागाचे अधिकारी जिल्ह्यात बिडारकन आसात। असले अधिकारीक बदली करा, पण SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमका बदली करचे फाटी घेया म्हण तेमी आग्रह केले।
ना तर व्हड प्रमाणात स्ट्राईक करचे बद्दल बी तेमी ताकीद दिलात. ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾವಂತೂ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಗಣವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯನೇ ಬರದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ अंकोला तालुकाच्या मंजगुणी गंगावळीमध्ये ब्रिज करूक घाईल माती काढला जाल्ल्यान लोक संचार करची एक मशीन बोट मातयेत शिरकोन न्हंयेमध्ये रावली. तेजेन काही वेळ भयेचो वातावरण जालो. 2018 सालात MLA आशिल्ले सतीश सेलेमी 30 कोटी रुपयेत गंगावळी न्हंयेक ब्रिज करूक जमनी पुजा केल्ली. रुपाली नायकेमी MLA जाल्यानंतर ब्रिजाचे काम सुरू जाल्ले. ब्रिज बांधूक न्हंयेमध्ये माती घालून पिल्लर घायले. पिल्लर काम पूर्ण जाल्यार बी माती काडना जाल्ल्यान पावसात गेल्ले 2 वर्स हुंवार येवन न्हंय देगेचे गांवांत लुकसाण जाले. तशेंच होडी बुण शिरुरात 2 व्यक्तीले मरण भी जाल्ले. घाईल माती काडा म्हण स्थानिक लोकांनी विनंती केल्यार बी कॉन्ट्रॅक्टरान दुर्लक्ष केल्ल्यान शुक्रवाराक न्हंय पार करूक होडयेचेर चढील लोक होडी न्हंयेमध्ये शिरकयिल्ल्यान भिवची परिस्थिती जाली. नंतर स्थानिक लोकांच्या मदतीन एक होडी हाण घेवन त्या होडये मार्फत चिरकयली होडी ओण न्हंय देगेन हाडली. आयच्यातलोक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.